फाटल्या कांय दिसांसावन मुरगांव पालिका वाठारांतलो कोयर उखलिल्लो ना. लोक सामके विटल्यात. रस्त्याकडेन कोयराच्यो राशी, चलपाक वाट ना. पुराय शारांत घाण मारता म्हूण लोक बोवाळ मारतात. नवे पालिका मंडळ आयलें, पदाचो सोपूत घेतलो, मात कोयर तस्सो आसा. पालिकेक पुराय वेळ मुख्याधिकारीय ना. कोयराच्या प्रस्नाक पयलीं हात घालात म्हूण लोकांची मागणी. कचरो पळयता 4-5 दीस जाले असोच आसा, कोण व्हरपाक येना. इवन आमी म्युनिसिपालिटी वचून कॉन्सिलर आमकां मेळना, सीओ ना जाग्याचेर, आनी इलेक्ट जावन येयले ते कॉन्सिलर तोंडूच दाखयना. हांगा मच्छराचे डेंग्यूचे सतत हे आसा. हे असो जर कचरो आसलो जाल्यार कितें करपाचें? आमचे म्युनिसिपालिटीतले लोक न्हिदले काय गव्हर्मेंट न्हिदलो तोच कळना म्हाका आतां इलेक्शनाच्या टायमाक परत येवन सगळे साफसफाई केले आणि आता अजिबात मात्र येणार 4 दीस झाले असे पुसून जाला सगळा. कितले जाले 8 दीस जाले हांगा कचरो उडयलेलो आसा, इतलो भरलेलो आसा. कितले दीस जाले अजून फावटी एक दीस म्युनिसिपालिटीचो लेबर येवन हो कलेक्ट करपाचो खबर करनात. कितली घाण पडलेली आसा. इस्कॉलाची भुरगीं चलोन वयतात, सगळे नाक बंद करून वयतात. आज एक लेबर देखून येना. और पूरा कचरे का बदबू इधर पूरा फैल रहा है. मंदिर भी है साइड में, सब इधर वर्किंग पीपल भी है. तो भी कचरे का रीज़न भी है कि बीमारी भी फैल सकता है उससे. इसके लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो कचरा थोड़ा जल्दी निकालना. नक्की झाले प्रॉब्लेम कितें? गाडी हांगा बंद पडले. कितल्यो गाडयो बंद पडल्यो? आता सध्या ती एकच जातली आनी ती बंद पडली. बाकीचे झाले सगळे. गोवन वार्तान पयलो दिवाळी अंक प्रकाशीत केलो. अंकाच्या प्रकाशना वेळार हमार स्कुलाची संस्थापक मंगला वागळे, गोवन वार्ताचो संपादक संजय ढवळीकार, आशिता प्रभुदेसाय आनी प्रभाकर ढगे आशिल्ले. 180 पानांचो हो दिवाळी अंक फक्त 50 रुपयांत मेळटलो. दिसाळे सुरू जावन 4 म्हयन्यां भितर दिवाळी अंक काडूंक पावले म्हणून ढवळीकारान स्टाफाची तुस्त केली. मराठी पेपरच्या आपल्या वाटचालीत दिवाळी अंक काढणं, जसं आपल्या संस्कृतीत एक गणेश चतुर्थी साजरी करणं किंवा क्रिसमस साजरा करणं हे जसं आपलं एक मानाचं पान असतं, तसंच दिवाळी मराठी वर्तमानपत्रांना दिवाळी अंक काढणं हे न चुकणारं एक मोठा मान असतो. तो मान मला अभिमान आहे की आपण पहिल्याच वर्षात म्हणजे 4 महिनेच व्हायचे होते आम्हाला पूर्ण, आणि तेवढ्यात तोही मान आम्ही मिळवला. ऑल गोवा फोटोग्राफर्स अँड व्हिडिओग्राफर्स संघटना नोंद जाल्या. संघटना केल्या उपरांत वांगड्यांनी पत्रकार परिशद घेतली. गोंयच्या फोटोग्राफरांनी संघटनेन वांटेकार जावन सरकारी येवजणींचो लाव घेवचो म्हूण संघटनेन उलो मारलो. तांकां आतां कितें म्हणजे फायनान्शियल कितें प्रॉब्लम आसता, कॅमेरा न्यू इक्विपमेंट्स घेवपाचे आसता, आनी मागीर आमचे न्यू अपडेट्स कितें आसता पळय आमचे व्हिडिओ फोटोचे, आनी आमचे न्यू अशे टॅक्नोलॉजीज वाडल्या फोटो आनी व्हिडिओ, त्यो सगळ्यांक अवेल करपाच्यो. ज्यो कितें थोड्यांक स्किम्स अवेलेबल ना गव्हर्मेंटाच्यो, त्यो अवेल करून दिवपाच्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केरी तेरेखोल न्हंयचो गाळ उसपुपाचें प्रकरण घेवन गांवचे लोक एनजीटीत गेल्यात. एनजीटीन शुक्रारा अर्ज मानून घेतला. केशीचेर सोमारा सुनावणी जातली. महाराष्ट्र आरोंद जेटीवाल्यांनी रातोरात न्हंयचो गाळ उसपुपाचो प्लान केल्लो. लोकांनी बोवाळ घाल्या उपरांत सरकारी ऑथॉरिटीक जाग आयली. गाळ उसपुपाक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची मान्यताय ना. न्हंयचो गाळ उसपिल्यार गांव बुडटलो आनी नुस्तेमारी काबार जातली म्हणून केरी तेरेखोलचे लोक भिल्यात. घेऊया एक विराम.